वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आता न्हू इवनिंग जाल्या आमी येयल्ली हा सद्याक खोर्ली. ओके, मातशी गाडी कितें प्रॉब्लम करता फ्रंट लायट गाडयेची म्हणून ती दाखोवपाक येयल्लो हजबंड. ओके, सो ती जाल्या उपरांत आमी मातशी हितून वयतली दुलेरान शेटये आहा न्हू पळय थिंगासर फ्रीज पळोवपाक. ओके, आनी म्हणजे आमची फ्रीज आहली किचनान ओल्ड फ्रीज, सो ती कितें प्रॉब्लम करता म्हणून आमी डिसायड केलें की न्यू घेतली म्हणून. ओके, कित्याक एवरी टायम रिपेर करून प्रॉब्लम करता रिपेर करता ती म्हणजे जाताली सारकी ना न्हू, बट मागीर आमी आयज चिंतलें सो ती न्यू घेतलें म्हण नाका ती पत्ती रिपेर करूंक. आनी सो आतां थिंगा वचून पळयता आहा जाल्यार समती बूक करता आनी ओन्ली फ्रीज आनी कितें पळय तें हांव तुमचे शेअर करता. ओके फ्रेंड्स, बाबाक आनी हाडूंक ना आमी, सो हांव आनी हजबंडूच येयल्या दोगांय, कित्याक मागीर त्या काडी जाल्यार मागीर तो क्रँकी जाता आनी लायक सामकें बरें मातशें पळोवपाक बी दिना न्हू, आनी मातशें हिंगा टायम लागतलो बी म्हणून गाडयेचें करपाक बी म्हणून आमी हाडूंक ना बाबा. घरा कडेन मामेशीन धरून येयल्या आमी ताका. ओके, तो रावता आतां खेळपाक, काजन्स येता न्हू खेळपाक तेजेशीन, सो तेजेशीन बी खेळता, तो रावता, कांय प्रॉब्लम ना. गॅस बी हा. ओके, गॅस स्टोव आमचे ते दुसऱ्या वाटेन AC वॉशिंग मशीन बीन पळय ते दुसऱ्या वाटेन हा. आमी ना फ्रेंड्स पळय वर्लपुलाची घेयल्या, ती ब्लू वन. लास्ट टायम आमी गेल्ली सॅमसंग पळय, सो दिस टायम आमी गेल्या वर्लपूल ट्राय करपाक. आनी हांगा मायक्रोवेव हा, मागीर मिक्सर, TV हा, TV एंड स्पीकर. The very next evening.